हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा. घरा मम्मी साकर खाली जाल्यार शेजारच्या सेल्ले बायक करता एक गोबलो साकर हाड म्हणून सांगतली. म्हळ्यार आमकां गरज पडटा आसतना आमी आमच्या पेल्या लागीं गरज विचारूंक आमी मुखार सरता. तशेंच आमचे इश्ट मंत्र आसो आमी दार बडोवचें केदाळा. बळकाची जोतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमी जायतीं जाणां इस्रायल गांवाक गेल्यात म्हूण चिंता. सडा वचून तुमी ह्या दिसांनी ट्रिप्पां तुमकां पळोवंक मेळटात. हेणे तेणे फादर स्टीवन एनाउन्समेंट टायमार यात्रीक पयण इस्रायल गांवाक आसा म्हूण तवळ तवळ एनाउन्समेंट करन आसता. आनी येवच्या म्हयन्यात जावंक पुरो एक ट्रिप आसा. आनी जायतीं जाणां तुमी इस्रायल गांवाक गेल्यात. आनी अशें एक दीस एक पंगड इस्रायल गांवाक यात्रीक पयणाक म्हूण गेलो खंय. आनी त्या पंगडाचो ट्युरिस्ट गायड, हर एका पंगडाक ट्युरिस्ट गायड म्हणले आसतात. इस्रायल गांवाचे तंचे तंचे जागे खंयच्या खातीर म्हत्वाचे म्हणलें समजोवच्या इराद्यान ते गायड पंगडाक सुलाभायेन इंग्लीश भाशेंत थंयसर गायड करतात. आनी ह्या पंगडाचो गायड, ट्युरिस्ट गायड, शेळयेच्या हिंडाचो खरो अर्थ त्या लोकांक दिवच्याक कितें करता, एका पयशिल्ल्या एका मैदानाक, 5व्या मैदानाक थंयसर आपोवन व्हरता. आनी थंयसर जायते बकरे, हजार हजार बकऱ्यांचे हिंड थंयसर त्या पंगडाक पळोवंक मेळटात. व्हड बकरे, धाकटे बकरे वा शेळी, ल्हानशे पिलां, हे सकड साबार हिंड थंयसर तांकां पळोवंक मेळटात. आनी तो ट्युरिस्ट गायड त्या बकऱ्या मदलो तो संबंद वा त्या आवय वा पिल्या शेळयांचो तो संबंद कितलो म्हत्वाचो म्हणलें समजोवच्याक तो कितें करता गे म्हळ्यार एका हिंडातावन एक पील तो विंचता. शेळयेची पील थंयसर तो विंचता आनी तें पील घेवन 200 मिटर पयस आसचे आनी एका हिंडांत वचून तें पील तो सोडता. थंयसर पिलाक थंयसर घालता. आनी पंगड चिंता की तें पील खंडीत जावन बोब मारतलें म्हणून. आनी तें पील थंयसर बोब मारनासलें, कित्याक म्हळ्यार आवय लागीं तें आसलें पूण दुसऱ्या हिंडांत आसा. पील जोर बोब मारता. आनी पिलाक आवयक सोदूंक इल्ले कश्ट मारतीत म्हणून ते पंगड चिंता आसतना थोड्या वेळा उपरांत ती आवय वचून त्या पिलाक त्या तिसल्या पंगडांत आसच्या हिंडांत आसच्या त्या पिलाक सोदून काडटा. आनी पिलाक तें वळखता आनी पिला सांगता ताच्या हिंडाक तें आवय आनी पील फाटीं येता. मगोचे न्हू एक ल्हानशें एक काणी जावंक पुरो. हेंच जावन आसा मगोचे न्हू आमच्या देवान आमचे मागणे आयकोवची रीत जावन आसा. सबार फावटी आमी मागता न्हय गी, सांजेर सकाळीं दोनपरां वेळ मेळटा आसतना वा सांजे दोनपराची 3 वरां थोडीं मागतात. वा थोडीं इगर्जेक येतात मागोवंक म्हणूच. वा वावराच्या जाग्यार आमी आसल्यार लागशिल्ल्यान खंय कोंप्याल आसल्यार थंयसर आमकां मेळ्ळो तो वेळ देवाक दिवंक आमी मुखार सरता. मागण्यांत आमी सडावत आमचो वेळ आमी करसिता. मागणांतलीं कोणी आसात गी? कोणी नात. हर एकली आमी मागता, देवाक आमी उलो मारता, देवाक आमी बोब मारता. पूण जायते फावटी आमी बोब मारची कश्टांत आकांतांत आसतना मात्र. कश्टांत आकांतांत आसतना वा आमच्या जिणयेंत पिडा शिडा येता आसतना जायते फावटी त्या हिंडांत आसच्या ल्हानशा पिळा बरी आमकां भोगतां जावंक पुरो. आमच्या देवान आमकां मागणें आयकता गी, आमचो देव आमची मागणी आयकता गी म्हणलें थोडे फावटी आमचें बोगप जावंक पुरो. पूण मोगाचें न्हू ह्या सर्वां मदें देव आमची मागणी आयकता, देव आमकां जाप दिता. आनी हें जावन आसा मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यांक आसची ती पातयेनी. ती पातयेनी घेवन आमी देवाक उलो मारता, आमी मागणें करता. पूण मागण्यांत आसची म्हजी आनी तुजी पातयेनी कसली जावन आसा ही एक सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. केवळ कश्ट येता आसतना मात्र आमी मागणें करता गी, वा संतोश आसतना देवाचो आमी उगडास काडटा म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. आयच्या वांजेलान पळया थंयसर जेजू बोवा पुरब्याचीं उतरां एक नियमशास्त्र सार थंय आमच्या मुखार दवरता. जर एक बापूय आपल्या भुरग्याक उंडो विचारल्यार थंयसर फातर दिना वा थंयसर
मासली विस्तारल्यार दिवदाळ दिना तर आमच्या सर्गीच्या बापा लागीं आमी मागणें केल्यार बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू आमकां दिना गाय म्हणलें सवाल स्पश्ट संदेश आमचे मुखार दवरता. मग अशें न्हू आमच्या कुटुंबांत आमची स्मळ्ळी बापोय आसात आनी आमचे बापोय जायते कश्ट तांकां आसात, जायते उणेपण तांकां आसात, पूण आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें तांकां भुरग्यांक सदांच ती दितात. पळय एक बापूय कुटुंबांत आपणाक शिकप ना जाल्यार आपूण जियेत आसतना बरे वस्तू ताका मेळनातल्यार आपणाच्या भुरग्यांक बरें शिकप, आपणाच्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू दिवंक सदांच तो पेसाडटा. आनी ह्या सर्वां खातीर कुटुंबांत तो वावर करता, कश्ट काडून तो वावर करता, आपल्या भुरग्यांक तो बरेंच दिता. देखून जर तर एक संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यांक बरें दिता तर आमी उगडास दवरूंक जाय सर्गीचो बापूय. जेन्ना त्या सर्गीच्या बापायक आमी उलो मारता आसतना बऱ्यांतलें बरें वस्तू सदांच तो आमकां दिवचो ना गी म्हणलें सवाल खंडीत जावन तो आमकां दितलो. देखून कितें मागता आसतना देव अपेक्षिता म्हणलें सवाल. आमी मागता आसतना देवा आमकां तें जाय हें जाय सकट आमी अपेक्षिता, पूण आमी मागता आसतना देव आमचे जावन कितें अपेक्षिता आनी हाका जाप जावन आसा सोंसणीकाय आनी पातयेनी. जर तर आमचे थंय आमी मागता आसतना खरी पातयेनी आसा वा सोंसणीकायेन आमी मागता जाल्यार खंडीत जावन त्या मागण्याक खरो अर्थ आसा. केन्ना आमी पातयेनीन देवाक आमी उलो मारता तर आमच्या कश्टांक थंयसर सोडवण मेळटा आनी केन्ना आमी पातयेनीन देवाक आमी उलो मारता तर आमचें जिवीत सदांच मोगाचें न्हू संतोश भरीत जाता. देखून मागता आसतना म्हाका हें जाय तें जाय म्हूण आमी विचारचें न्ही, बगार थिरासनेन पातयेनीन अखंड भावार्थान आमी मागणें करूंक जाय म्हणलो संदेश आयची लितुर्जी आमचे मुखार दवरता. मोगाचें न्हू जायते फावटी आमकां गरज पडटा आसतना आमी थोडे फावटी शेजारच्या घरच्याक आमी दार बडयता वा इश्टामंत्राच्या घरचें दार आमी बडयता. हांव ल्हान आसतना म्हाका उडास आसा घरा मम्मी साकर खाली जाल्यार शेजारच्या सेल्ले बाये करता एक गोपळो साकर हाड म्हणून सांगतली. म्हळ्यार आमकां गरज पडटा आसतना आमी आमच्या पेल्या लागीं गरज विचारूंक आमी मुखार सरता. तशेंच आमचे इश्टामंत्र आसो आमी दार बडोवचें केदाळा रीण इसारूंक न्हय की थोडे फावटी रीण इसारूंक पयशे आमकां खाली जाता आसतना आमकां रीण दिवेत गी म्हणलें आमी आमच्या पेल्या थंय आमी आमचे दार बडयता. हाच्या वांजेलान पळया थंयसर जेजू निमाणें सुरविली ती उतरां मागता तो घेता आनी सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता, बडयतल्याक उक्तें जाता. जर तर संवसारी जिवितांत जर तर म्हजो पेलो हांव गरज विचारून ताचें दार हांव बडयता जाल्यार जर तर तो दार उक्तें करूंक तो फाटीं सरता जाल्यार देव जेजू आपणाचें दार तो उक्तें करूंक फाटीं सरना. देव आमकां केन्नाच सांडिना म्हणलो तो बरवसो तें बडया म्हणलो तो एक शब्द आयच्या वांजेलांत आमकां तो दिता. तर निरंतरी आमी मागणें करूंक मुखार सरया. मागणें सदांच आमकां भोव गरजेचें. मागता आसतना सदांच आतांत मेळाचें, आजत मेळाचें, फाल्यां मेळाचें म्हणलें आमी देवाक कंडिशन घालचें नाका. हर एका संतीक ताचोच व्हडलो वेळ आसा म्हणलें सिराक असो ग्रंथ म्हणटा. देखून ती वेळ घडी देवाक कळीत आसा केन्ना आपणाच्या भुरग्यांक दी जाय म्हणलें. देखून आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना कंगल जावचें नाका. धैर्यान त्या मागण्याच्या मुखांत देवाचें घरचें दार आमी बडयवया आनी खंडीत जावन तें दार सर्वेस्पर बाप आमकां उक्तें करतलो, आमच्या गरजांक तो पावतलो आनी हीच कृपा हीच मागणी नव्या वेळार आनी मिसा वेळार आमी मागया. आमेन.